फाटी हमेशा मॅडम शेवट अशी पोया येस येस फाट केला तुम्ही मॅडम दिसा ना मॅडम मीडिया कॉन टाकेल येस मॅडम पळय मायकल सर मातशें हांगा पळया सर मायकल सर सर फादर फ्रांसिस सगळे सरपंचीस डेप्युटी सरपंचीस पंचायत मेंबर्स एक्स सरपंच प्रेस मीडिया शेतकार आणि तुम्ही सगळे कशी बघता म्हाका मातसो डिले जाता म्हाका आसागांव 4 रस्ते ते अप टू द चर्च फादराच्या चर्चीच्या आंगणान पावले काय मातशे बरें दिसता जे खड्डे पडल्या न्हू हालींच एक हेचेर व्हायरल जाला खड्डे रोडांचे खड्डे तो म्हाका तिडकीत पळोवंक लागलो तिडकीत पळोवंक लागलो हांवें तेका खड्डो म्हटलं तेका तुका म्हणूंक ना तो आमचो फ्रेंड थोडे खड्डे म्हणटा थोडे वणे म्हणटा म्हाका दिसता जे सीएमान सांगला 1 तारखेर बसून सगळे खड्डे आपूण पुरयतलो कितें म्हटलं जाल्यार खड्डो रस्त्यार खड्डे दिसचे ना हे तुमकां म्हणूंक ना ते खड्डे आपय तेंकां पूण म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक आमदारान याची काळजी घेवची पडटली हांव कित्याक म्हणटा जो तर चीफ मिनिस्टरान पीडब्ल्यूडीक सांगला आणि पीडब्ल्यूडी आपूण येवन करपाची आहा जाल्यार ती केन्ना बसून करतली डेडलायन 1 तारीख दिल्या आणि 1 तारखेर आयच्यान 20 दीस आहा गोंयभर सगळे
हे होल्स जे पडल्या, हे होणे जे पडल्या रोडांचे, हे जातले काय तेंचे कडेन? आणि जावपाची शक्यताय आहा जो तर पंचायत सगळे मेंबर आणि आमदार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून आपल्या आपल्या वाठारांतले, आपल्या आपल्या विलेजीतले, आपल्या आपल्या मेन रोडाचे खड्ड्यांचेर काम करीत जाले. आता हे सगळे तुमचेर आहा. हांव चीफ मिनिस्टरान ऑर्डर दिली की तो पैसे दितलो, खाली तुमचेच पैसे दे, तो फायनान्स दितलो आणि फायनान्साक सांगतलो यू पे द बिल वन्स इट कम्स. आणि कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टरान ही कामां दितले देतात, सगळे पॉट होल्स काडा, पण काम करून घेवपाक जाय. आणि अशे पॉट होल्स म्हाका दिसता इतले पडलेले आहा आख्खे गोंयान, तेका खूप टायमूय लागतलो. बट इफ एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, स्पेशली पंचायत मेंबर्स, लायक माइंडेड पीपल, social workers and all MLAs give them backing, जाल्यार हे सगळे काम जावंक शकता. लोकूच उलोवपाक लागतले, हे कोणे उडयला काय? हे आमचे आमी कांदोली विलेजीन पळयता, हे आमचे पार्रा विलेजीन पळयता. 98% कलांगुडी विलेज तशी जाल्ली आहा, आरपारा नागवा विलेज क्लीन विलेज जाल्ली आहा. आणि हे 100% आमी जर तर करपाक जाय सक्सेसफुल, जाल्यार पंचायतीचो आणि स्थानिक लोकांचो खूप हितून आमकां योगदान तेंचे आसता. ते टेक्स टाइम, बट 100% वी विल गिव. एड्युकेशना खातीर खुबश्यो वस्तू हिंगासर भुरग्यांक आमकां करपाचो आमचो विचार आहा. डिफरंट सेक्टर्स वी विल टच. स्पोर्ट्सा खातीर उलयल्ले आहा खूब जाण की बरो ग्राउंड जाय. बाब निलेश सोडियाचो सरपंच सांगता ग्राउंड जाय म्हणून. खऱ्यांनीच ग्राउंड जाय. हांव पयर त्या ग्राउंडार आसलो, त्या ग्राउंडार झरे येयल्ले आहा. पावसाळ्यात उदक जे दोंगरार आहा ते हिंगा येवन भायर सरता. तेका गटर सिस्टम ना, तेका बरें नॅचरल ग्रास ना, ड्रेनेज सिस्टम ना. म्हाका दिसता हे सगळे काम करतलो जाल्यार हिंगा सगळ्या स्थानिक लोकांचो आमकां आदार जाय. कोमुनिदाद ज्यो हिंगासर आहा तेंचो आदार जाय. ग्राउंड म्हटला म्हणून तुमकां एक सांगता हांव की मोजल्या म्हणटा केरान म्हणटा पळय थंय व्हडली एरिया शेतां कोण ओपना, कोण तर फुडाकार घेवन थंय ग्राउंड इंटरनॅशनल ग्राउंड करून जावंक शकता. इतकी ह्या एरिया करूया. वी आर देयर नाव. आमी येयल्ले आहा हिंगा निलुपिता आणि आमी डेफिनेटली सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले. डेव्हलपमेंट म्हणजे लोकांचे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हिंगासर खूब आहा. खुबशे भुरगे शिकलेले आहा, काम ना. कोण बिझनेस घालूंक सोदता, बँक लोन दिना. वेगवेगळे डिफिकल्टीज आहा. आणि हे सोडोवपा खातीर आमी हिंगासर ऑफिस घालता. ह्या ऑफिसान आमी विकाक 3दा बसतले. आमची मिसेसूय आसतली, हांवूय आसतलो इनिशियली. फॉर द फर्स्ट 1 year आमी रावतले टू सी दॅट एवरीथिंग फॉल्स ऑन ट्रॅक. कितकेशेच 25 कोटी सुमार आमी डेव्हलपमेंटाची फायली हिंगासर क्लियर केल्ले आहा. शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी टुगेदर वी कॅन डू इट. सगळे वांगडा रावत जाल्यार आमी हें काम करूंक शकतले. थँक्यू. त्यो फायली मुवमेंट करपाक म्हाका दिसता विलियमान आमकां कितलेशेच फायली व्हॉट्सएप केल्ल्यो की ह्या आमच्या फायली मुवमेंटान आहा म्हणून. आमी त्यो फायनान्सान क्लियर करून हाडल्यो. कोणे तरी फाटीक लागचे पडटा. डेव्हलपमेंट जर तर करतलो जाल्यार कोणे तरी फाटीक लागचे पडटा. आणि फाटीक जर तर लागत ऑफिसरांक सद्दां वचून आमचे PA वचून सद्दां वचून तेंचे चॅरीचेर बसत जाल्यार ते काम करता. नाल्यार ते कित्याक वाय दे वील क्लियर द फायल. इट इज लायिंग देयर ओन्ली. 6 months 8 months थिंगाच उरता फायल. म्हाका दिसता कोऑर्डिनेशन बिटवीन पंचायत आणि गव्हर्नमेंट इज द MLA's ऑफिस. आमी MLAचो जो स्टाफ आहा आमकां स्टाफ मेळटा. गव्हर्नमेंट गिव्स अस 10 staff, sometimes 15 staff. As a minister I get 15 staff. आणि हे 15 स्टाफांक बरी सॅलरी आसता. 40,000 50 60 थोड्यांक 90,000 आसता. 3-4 जाणांक 90,000 सॅलरी आसता. आणि इतकी सॅलरी जेन्ना तांकां गव्हर्नमेंट दिता तेणी काम करपाक जाय. दे हॅव टू वर्क.
and their work starts in the morning at 8:30 and winds up at 10 o'clock, 11 o'clock also. हे काम जर तर आमदाराचो पीए और त्यांचा ऑफिस स्टाफ एलडीसी और त्यांचो जो मूवमेंट स्टाफ असतो तो करीत जाल्यार पंचायतीक इझिली जाता, सोपेपण जाता हे काम फुडें व्हरपाक. वी विल ट्राय टू मेक 80% वर्क्स, 80% कामां कशी जाव ते आमी पळोवया. ती फायल आहा, केन्नासून ती फायल प्रिपेअर जाल्ली आहा ती तशीच आहा, तेका कोणें पळोवंक ना. ते काम आमदाराच्या स्टाफाचे असता. केन्ना प्रत्यक्षान आमदाराक खूद वयचें पडटा. एज अ मिनिस्टर हांव वयता, लॉजांक पान्ना कामाक लॉजत जाल्यार थिंगाच फाटी उरता. आनी हे काम नॉट ओन्ली दॅट इलेक्ट्रिकल वर्क, खुबशीं कामां आहा. WRDची खुबशीं कामां त्या शेतांनी आहा. जो तो उलयता ती शेतां जी लायतात थिंगासून WRDचेय काम आहा. थोडे सावटीर उदक भरोन उरता, शेत लावंक मेळना. तेचेरूय आमकां विचार करचो पडटलो. हाव वी कॅन डू अ प्रॉपर गटर सिस्टम, हाव वी कॅन डू फार्म रोड्स, हाव वी कॅन डू प्रॉपर फेन्सिंग. खूप वेगवेगळे इश्यूज आहा. प्रत्येक वाड्यान प्रत्येक विलेजीन वेगळे इश्यूज आहा. स्ट्रे कॅटल इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग. पण ते एनिमल जे आहा इतली वर्सां जाली आमच्या वाड्यांनी आहा. कोणाची तरी ती गोरवां आमी तेंकां बेश्टीत काडून खंय व्हरोंक जायना. पयलीं ते मनशाक विचारचें पडटलें की तुमकां जाय काय नाका. ती नाका म्हणतूच जाल्यार आमी तेंकां हिंगासरूच तेंची हे करुया, एक शेड करुया बरी व्हडली. वील गिव जॉब ऑपॉर्च्युनिटी टू समबडी टू फीड देम. फेन्सिंग करून दवरूंक जाता तेंकां, जागोच जाय आमकां. म्हाका दिसता कम्युनिटाक आमकां हेल्प करी जाल्यार हे सगळें काम करपाक जाता. एड्युकेशनल हेल्प टू द स्टुडंट्स, जे भुरग्यांक फुडें शिक्षण करपा खातीर कोणाक घडोना तेंकां मदत करप, तेंकां एवरी इयर पयशे दिवप, ती ग्रॅज्युएट जायसर अनएम्प्लॉयमेंट कशें कमी करप. आनी स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज हिंगा सगळे भुरगे बरे खेळपी आहा. क्रिकेट तशें फुटबॉल, पूण एकूय ग्राउंड सारको ना, एकूय फॅसिलिटी सारकी ना. बरो जिम्नॅजियम जो भुरग्यांक फ्री मेळोंक जाय तो ना. वी विल सी दॅट वी विल बाय द लँड इफ रिक्वायर्ड. आमी जागो इतलो घेवन वचून जिम्नॅजियम बांदून लोकांक दितले. आमी बेश्टे उलयना, वी विल डू इट एंड गिव यू. आमी बेश्टे आश्वासन दिना. आमी जे उलयता बाय गॉड्स ग्रेस, देवाच्या नावान आमी करून दितले. म्हणजे देव आमच्या वांगडा आहा. आणि जेन्ना आमी मनानसून उलयता, काळजानसून उलयता की आमी तुझ्या लोकांचे काम करूंक सोदता म्हणून, देवाक आमी सांगतात तुझ्या लोकांची कामां आमी करपाक तूं आमकां आशीर्वाद दी, तूं आमकां ब्लेसिंग दी. आनी देव अवश्य आमकां ब्लेसिंग दितलो. हे आमी आदी उलयल्ले आहा. आनी जेन्ना आमी हे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन उलयले की तुझ्या लोकांक सांबाळपाक, तुझ्या लोकांक मदत करपाक, तुझ्या लोकांचे बरें करपाक तूं आमकां आशीर्वाद दी. देवान दिलो आमकां. बाबू मागता डेप्युटी सरपंच बाब विलियम फर्नांडीस हाचे लागीं फॉर यू. हांव मागता मिसेस डिला रघुपो हिचे लागीं आमकां दवरत रावलो. गुड इवनिंग एवरीवन. सगळ्यांक तशेंच हांव आतां नांवां घेता. मिसेस अमिता कोरगांवकर, सर्वेकर. organizing this function at this place. आजच्या दिसा ही हॉस्मेल आमी हांगा इनॉग्रेट करतात. चालू जाले अराउंड 20 days बिफोर वी ऑलरेडी स्टार्टेड इट इन शोलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण ही हॉस्मेल आनी एम्ब्युलन्स आमी कांय म्हयने पयलेच आमच्या आसागांव पंचायतीन इनॉग्रेट केल्ले. म्हाका दिसता हांगासरल्या सगळ्यांक ते पॅम्पलेटां मेवल्या, एम्ब्युलन्स ड्रायव्हराची पॅम्पलेटां तुमच्या बॅगांनी. सो दोनूय आमच्या एम्ब्युलन्स ड्रायव्हराची नंबर तेजेर आहात. ही फ्री पयले दिल्ले. इन 2012 when Michael Lobo got elected as a MLA of Kalamud constituency,
पहिले वस्त म्हणटा ती आम्ही आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक फ्री हर्स व्हॅन आणि फ्री ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिस दिल्ली आणि आमच्या शेतकारांक 10 वर्सां पयलीं आमी फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दितात. सो फ्री ॲम्ब्युलन्स कित्याक आमी जायते फावटी पयलें कार हा आमचे कडेन पूण कितें जाता आमच्या जाणट्यांक जेन्ना पॅरालिटीक स्ट्रोक येता आनी जेन्ना तांकां रेडकर हॉस्पिटल नाल्यार कारवार नाल्यार आमच्या स्टेटाच्या भायर वचोंक पडटा. दे हॅव टू बी टोटली ऑन अ स्ट्रेचर इन अ स्लिपींग पोजिशन. तांकां बावड्यान आपल्याच्या भुरग्याची कार पासून आहा जाल्यार बसोंक जायना, बसोन वचोंक जायना. सो ही फॅसिलिटी आमी आमच्या वाठारान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 10 वर्सां पयलीं दिल्ले. ती हांगा शिवोलच्या वाठारानूय ह्या सवय पंचायतीच्या लोकांक हेचो लाभ मेळचो म्हणून आमचो विचार. हर्स व्हॅन कित्याक जायते फावटी पयले की जेन्ना मनीस वेन ही लिव्स अस आनी देन जेन्ना ताका हॉस्पिटलान एक्सपायर जाता नाल्यार घरान एक्सपायर जाता तेन्ना ही सर्वीस तुमकां फ्री भुरग्याक विथ फूल रिस्पेक्ट यू कॅन से इट्स अ AC vehicle. With full respect, his body should be brought from GMC or wherever, whichever hospital to their residence, and from their residence to the crematorium or the cemetery. This हे आमचो विचार. सो ही तुमकां फॅसिलिटी दिल्ली हा. हार्वेस्टिंग मशीन हे 10 वर्स आमी आमच्या शेतकारांक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दितात. सो ह्या वर्सा साकून आणि फुडली काय वर्सां तुमचो सपोर्ट हा जाल्यार हे फ्री हार्वेस्टिंग मशीन आमच्या आख्ख्या शिवोलच्या शेतकारांक मेवतले. शेतकारांक हांगा शेतकार भाव खूब एकठांय जाल्ले हा. इट इज अ फार्मर्स मिटींग ऑल्सो. आमच्या शेतकारांक आमी फ्री सारें दितात. बट वी स्ट्रेस मोर ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग. तुम्ही जाणा आसतलो आमचो मिस्टर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो मिनिस्टर आणि हे जे प्लांट हा सालिगांव कालांगूट प्लॅटोचेर हांगासरलो आख्खो वेस्ट आणि 33 पंचायत सेंड त्या वेस्ट ओवर देर आणि जे ते वेस्ट आसता ते आमी ट्रीट करून त्याचो मॅन्युअर उत्पन्न करतात आणि तो मॅन्युअर आमी आमच्या शेतकारांक दितात. सो दॅट they use that manure and go back to organic farming. आमी या वर्सा आमच्या गौशाळा हा थंयसरले गोबरी पासून हाडून आमच्या शेतकारांक दिल्ली हा. सो दॅट they can use that as manure and go back to organic farming. The government of Goa and government of India stresses more on organic farming so that we use less and less of chemicals in our fields. आणि आमच्या शेती आणि आमची जी वांयगण आमी करतात भाजी लायतात तितून कमीचे कमी आमी केमिकल्स यूज करचे म्हणून सरकाराचो तोच आमचो विचार. सो वी ऑफकोर्स वी ऑल्सो गिव युरिया अँड अदर दिस fertilizers, but our main aim is that the farmer goes back to organic farming. Organic farming म्हणटा ते कांयच रॉकेट सायन्स न्हू. तुमच्या घरान जाणट्यांक विचारात तेणी तेंचे शेती कोही लायल्ली ती. and with the use of chemicals we must remember there is rise in cancer amongst us. हे कॅन्सर कित्याक वाडत चलता ह्या दिसांनी न्हू. यू टेक अ सर्वे मनीस कसो मेलो हार्ट अटॅक येवन मेलो, कसो मेलो कॅन्सर जावन मेलो. कित्याक हे? इट इज आवर लायफस्टायल. आवर लायफस्टायल हॅज चेंज ड्रॅमॅटिकली. इट इज फूल ऑफ केमिकल्स. त्या शेतकाराक जो बेलगांव साकून तुमकां भाजी हांगा सप्लाय करता तेका पडोंक ना तुजे हेल्थाचे. तो आपल्याचे ते केमिकल मारून जितले प्रॉफिट ताका मेळटा ते पळयतात. सो हांगा जे शेतकार बोलल्यात तेणी एकूच काळजी घेवची की आपल्या फॅमिलीक एटलिस्ट आनी आपल्या भितर कितें घालता पोटान घालता ते ऑर्गॅनिकली ग्रो करून घालचे. वी लव आवर फॅमिलीज, आवर चिल्ड्रन,
everyone so much. So see that they eat healthy. We are what we eat. We are what we eat, remember. So put in your system something healthy and you'll get healthy citizens and healthy family. So that is what we stress upon. Organically grown farming. Natural, that's the natural manure. आमच्या ज्यांना शेतानी नाल्यार गार्डनानी हे अर्थवॉर्म्स असतात they are the natural manure agents, manure making agents. So हे आमचे कार्य जे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतात ते आम्ही आमच्या शेतकारांक आणि या वाठाराच्या सगळ्या 406 विलेजीच्या लोकांक फ्री हार्वेस्टिंग मशीन ह्या वर्सा सकून मेळटले. सो I thank सरपंच once again आणि हांगासर उरले सगळे हांगा इतलेच पंचायतीचे सरपंच आणि वॉर्ड मेंबर्स आणि सगळे तुमकां कित्याक दिसतात एकूच कारणाक लागून बिकॉज ऑफ डेव्हलपमेंट. दे वॉन्ट डेव्हलपमेंट ऑफ देअर विलेजेस and of this Shioli constituency. There is nothing else. They can see something good and something change that will take place and already taking place. So तुमच्या आशीर्वादान आणि देवाच्या आशीर्वादान हांव सगळ्यांक तुमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू मिसेस. हांव मागता बाब मायकल लोबो चीफ गेस्ट आमचे RDA मिनिस्टर श्री मायकल लोबो सर, तसेच आमचे परा पंचायतीचे सरपंच दिलाला लोबो आणि सोशल वर्कर, तसेच आमचे हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे ओशेल पंचायतीचे सरपंच, सोडिया पंचायतीचे सरपंच, बेल्ला कणका पंचायतीचे सरपंच, आसगांव पंचायतीचे सरपंच आणि सगळे आमचे मान्य पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच आणि तसेच सगळे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच आणि मेंबर्स हांकां सगळ्यांक वेलकम करता आणि तुमकां सगळ्यांक तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. हर्ष व्हॅन आणि ॲम्ब्युलन्स ही स्पॉन्सर केलेली आसा आमच्या गोवा राज्याचे मिनिस्टर आमचे मायकल लोबो सर आणि दिलाला लोबो मॅडम. ही जावन आसा आमची सामकी गरजेची वस्त. सगळ्या लोकांक खबर आसा आमकां ॲम्ब्युलन्सीक लागून कितलो आमकां त्रास जातालो तो. तेंच्यांनी ही ॲम्ब्युलन्स आनी हर्ष व्हॅन फ्री दिल्लेली आसा आमकां. तशीच आमच्या फार्मरांक लागून मशीन जे भात कापपाचें मशीन तेंच्यांनी फ्री दिल्लेलें आसा. त्यांचो सगळ्या हांगा लोकांनी लाभ घेवचो आणि आमच्या सराक आणि मॅडमीक तेंच्यांनी जोरान तेंचे ताळयो मारून तेंचे अभिनंदन करचें. आपलो पेशंट एक्सिडेंटान पडला थंय कवर जाता केन्ना केन्ना मोडोनूच थंय आसता गाडयेन घालून कोण भियेता. जे ॲम्ब्युलन्स आसा जाल्यार तेंचे कडेन ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर सगळे आसता ते सेवा करतात. जर कोण एक्सपायर्ड जालो जर गांवांत जावं बांबोळेसून हांगा हाडटलोय जाल्यार तुका 4,000 5,000 लागता. ते आमकां आमच्या बॉल्सांचे पयशे भरचे पडटाले. म्हाका जाल्यार आमच्या तिकडल्यान तरी खूब जाणांचे जे आमचे 2 वार्ड आहा ते आमी खान मारून आमचे मोडी वयर हाडटा. म्हटल्यार जे 2-3 वार्ड भायर आसा तांकां पयस व्हरचे पडटा मोडे. तांकां ती मागीर रिक्षा नाल्यार आनी कितें तरी हाडचे पडटा. तेतून तांकां पयशे खूब लागता. हे सर तुवें केलंय देखून तुजे हांव चडांत चड आभारी आसा शिवोलकाराच्या वतीन. इतले वर्सां हे कोणीच करूंक नासले. तुजे हे डेव्हलपमेंट पळोवन अजून आमचो मिनिस्टर ना तरी म्हणून तुवें आमच्या गांवां शिवोलकारा पासत खूब कामां केलय आणि तुजी कामां आरडीएनसून आतां ऑलमोस्ट हांव काल इंजिनियरा कडेन उलयतालो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयतालो. तेणे म्हाका सांगल्या अरे आख्ख्या गोंयची शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन आनी थोडी भायल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची आहा पूण चडशीं कामां आहा शिवोलकारांची मरे आनी ती ऑलमोस्ट म्हाका दिसता सगळीं जातली आनी जाल्ल्या भितर आसा. ग्रावंड आहा म्हाज्या फाटीक लागला युनिवर्सिटी हांव चालू म्हाजें उलोवप तेका आमचेच मेंबरा कडेन आनी आमचेच फ्रेंड उलोवप चल्ला दिसता तांच्या लोकांक. आनी शिवोलच्या ग्रावंडार तेणी 1 वर्स पयलीं सांगलें तुमी युनिवर्सिटी या म्हणून. म्हटल्यार तुमकां थोड्या लोकांक दिसता कितें ग्रावंड गेलो जाल्यार ग्रावंड गव्हर्मेंट व्हरतलो. हो ग्रावंड गव्हर्मेंट व्हरचो ना. आतां ग्रावंड गव्हर्मेंट व्हरता केन्ना जरी तो GFA करता गोवा फुटबॉल एसोसिएशन करता SAG
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोवा ते करता जाल्यार ग्राउंड कॅन्सल जाता. जरी तर तुम्ही एनओसी दिली आणि ग्राउंड दुसरे डिपार्टमेंट करता तो ग्राउंड करून आता पोरला तो ग्राउंड केल्लो पयली आतां व्हडलो ग्राउंड केल्लो तेजे सद्या केरला ब्लास्टर आणि एफसी गोवा प्रॅक्टीस करता. ग्राउंड तेंच्यानी ग्राउंड टीव्हीच्या नांवान उरता. सो तो आमकां तुजो आदार जावो आणि तो आमकां तो ग्राउंड रेडी करून दितलो. एक चोडयान जाल्यार शिवोले खंय तरी एक करून दितलो म्हणून ते आमचे भुरगे तुजे कडेन आशेन रावतात. दुसरे लायटीचे आतां आमकां लायट जरी तर लायट गडगाडो मारलो दोग लायटे मारले वादळ जाले जाल्यार आमकां 5-5 दीस लायट नासना. लायट नासना कित्याक कितली वर्सां सांगून हांवें एक जे एक सांगून थकलो. लायट आमची पळय येता ती म्हापशेसून येता हावसिंग बोर्डाच्यान मदल्यान शेतांच्यान क्रॉसान सडयान येता. सडयान येयल्या कारणान ती लायट सगळी शिवोली भाटीर वॉशर शेळी सडयाकारांक हाफ सडयाकारांक ती लायट सप्लाय जाता. एक तर वायर तुटली आणि वायर ती परत घालूंक वयता जाल्यार लायटमॅनाचे हाल जाता. कित्याक पयलीं तर शेतां लायताले उदीक थोडे आसताले धोपरा इतले ते चोलोन वचोन लायट घालताले. आतां उदीक गवंडे इतले जाला प्लस भितर झाडां जाल्या आणि ते झाडांक लागून भितर ते लायट वचना. हे फावटी तेचा कोणी तरी लायटीच्या डिपार्टमेंटान 2 व्हडयो हाडले आनी आमी व्हडयांनी ते लायटमॅन वचोन लायटी सारक्यो केल्या आणि 5-5 दीस लोक काळजान उरताले ते आमचे तूं काम कर आमी तुज्या फाटल्यान आसता. चड उलयना लोक सगळे उदोवच्यान रावल्यात. तुम्ही म्हाका हे मान्न पंचायतीन 2 उतरां सांगून दिल्या बद्दल हांव चडांत चड देव बरें करूं.